एमपीएन फुटब्रिज बंद केले उपरांत लोकजिवाक धोको निर्माण करून रेल्वे ट्रॅक हुबता ते पळोवन काँग्रेसीन एमपीएचेर फोग काडलो। मुरगांव तालुक्यांतल्या केंद्र सरकाराच्या युनिटाचेर भाजपाचें नियंत्रण ना म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी नंददीप राऊत सांगता। थळावो आमदार स्वताच्याच केंद्र सरकारा कडेन झगडटा अशेंय राऊत हांणी म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। क्या हुआ? ब्रिज बंद है? चल के आना पड़ रहा है अभी। रेलवे थोड़ा देख के चलो। एक्चुअली दोनूच दीस पयलीं खंय तरी एमपीएन सडनली कोणाक विचारता ना विचारता येवन डायरेक्ट वेल्डिंग मारपाक लागले। म्हाका दिसता कोणाचो तरी कंट्रोल ना हांगासर वास्कोन मुर्मुगांवान हे तालुक्यान खंय तरी हे विकून काडला। एमपीए जावं गोवा शिपयार्ड जावं खंय तरी कोणाचोच कंट्रोल ना। आपणाक येता तो राजा समजता, येता ते जाय तशें चल्ला। म्हाका दिसता लास्ट टायमूय जेन्ना फ्लायओव्हरांतल्यान थंय गेट घातलेली बीजेपी मंडळ जावं तेंचे कार्यकर्त्यांनी थंयसर मोर्चा म्हणून येयलो। म्हाका दिसता हँड इन ग्लावज म्हणटा हांव, खंय तरी लोकांच्या दोळ्याक उदीक लावपाक खंय तरी हें घडटा। काल सुद्दां लोकल एमएलए वास्कोचो येयला आनी थंयसर आपूण वेल्डिंग मारता थंय रावला आनी आपुणूच झगडटा आपल्या सरकारा कडेन। हे कितें चल्लां? तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा मरे, खंय गेले डबल इंजीन सरकार? खंय गेले? एक इंजीन फेल, आतां दुसरें फेल जावपाचें आहा 27 तुमी लोकांक खंय तरी वास्कोकारांक मुरगांवच्या लोकांक खंय तरी दोळ्याचेर उदीक लावपाक सोदतात। तुमीच येता आनी तुमच्याच सरकाराच्या अगेन्स्ट बळ घालतात। हे खंय तरी अशें जावपाक जायना आनी हेजेर कठोर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय। सपोज तेंचे कडेन जायना, तेंच्यांनी हात वयर काडचे। आमचो पक्ष काँग्रेस पार्टी ना जाल्यार खंय तरी आमच्या एमपीक घेवन आमी एमपीए चेअरमॅना कडेन खंय तरी मोर्चा व्हरतले। सिद्धेश कलंगुटकर, वास्को ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस। आणि आयज हे जे आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट। देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात। हांगासर आमच्या भावांची क्रिस्तांव भावांची एक चॅपल आहा, थंय चॅपलाक येवपाक कितलेशे लोक ही पायवाट यूज करताले। आयज ती बंद करून उडयल्ली आसा। आयज एमपीएचो डिसिजन ह्यो आनी लोकल अथॉरिटीजांक ना लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी हें केल्लें आहा। सो हें म्हाका विचारपाक सोदता हांव की कितें चल्लां हें वास्कोन? म्हणल्यार कोण विचारपी आसा, कोण पळयता हें सगळें, काय बेश्टेच वाऱ्यार सोडलेलें आहा वास्को? आयज त्या कारणाक लागून हांगासर जे लोक पळयता आसतले तुमी ह्या रेल्वे ट्रॅका वयल्यान क्रॉस जावन येत आसा। आमी हांगा आसलेले एक 50-60 लोक अशे हांगासर येयल्ले आहा। सो हे मातशें खंय तरी रिस्की जालां आनी म्हाका दिसता ही कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मातशें एमपीए कडेन वचून उलोवपाक जाय। ही दादागिरी चलची ना वास्कोन, इतलेंच सांगपाक सोदता। म्हजें नांव साईश आनी हांव मुरगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो। आयज हांगा येवचें कारण म्हटलें की आमची तुमी आतां वाट जाणाच आसतले एमपीएन जी आयज बंद केल्ली आहा। लोकांची आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या आमच्या डॅडीच्या पोतार आमचे जाणटे वाणटे सगळे ती पाय वाट यूज करताले। जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्मंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले। जी ते एमपीएन आयज बंद केल्ली आहा आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज ह्या दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना एमपीए जे आहा ते, आनी चेअरपर्सनाकूय कॅर करिना।